प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. म्हणजे मोगाळ भावनांनी बिण्णो आदवेंताचो काल न्हय तायराय आमकां जाय आमी करीत आसा क्रिसमसाक. मोगाळ भावनांनी बिण्णो मागया पवित्र आत्म्याचें पळयचें सांजेच्या वेळार की पवित्र आत्म्यान भरून आमी नवी रचना जावच्याक. मोगाळ भावनांनी बिण्णो ती नवी रचना आमी जावचें कशें, आमची खुशी आमी मोडची कशी, देवाची खुशी आमी करची कशी, आत्म्याच्या बळान आमी बरचें कशें, हें सगळें आज आमकां देव समजणी दिवन दी आनी आपल्या वाटेन चलोवन उरो दी. सांग आतां मेळया मोगाचें न्हू आनी आमी देवाच्या आत्म्याक आमचें तें स्वागत दिवया. बापाच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या, बापाच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या, मोगाच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या, मोगाच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या, जेजून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये, जेजून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये, या templan वस्ती को, या templan वस्ती को, जेजून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये, जेजून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये, उज्याच्या रूपान तू देवोन ये, उज्याच्या रूपान तू देवोन ये, बापाच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या, बापाच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या, मोगाच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या, मोगाच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या, जेजून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये, जेजून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये, या templan वस्ती को, या templan वस्ती को, जेजून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये, जेजून बसायल्या पवित्र आत्म्यान ये, उज्याच्या रूपान तू देवोन ये, उज्याच्या रूपान तू देवोन ये, उज्याच्या रूपान तू देवोन ये. मागया भाव भयणांनो, देवाचो पवित्र आत्मा उज्याच्या रूपान आमचे देवोन येवंक आनी आमची थंय घर आसा ती बदलावून आमकां एक नवी रचना जावन देवाची बदलून आता पर्यंत देवाच्या कुशेक आडवेतली ती आमी, आमच्याच कुशेक खाल जातली ती आमी देव पवित्र आत्म्याच्या बळान भरून देवाच्या कुशेक खाल जावचे खातीर सताचो आत्मो पवित्र आत्मो, नितीचो आत्मो पवित्र आत्मो, जेजून बसयलो पवित्र आत्मा आमचे देवून येऊ दे, दिवंक आमकां नवें जिवीत. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्या तूं ये, आत्म्याच्या बळान आमकां भरूंक तूं ये म्हणून आमी सांगाता गायन करुया. सताच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या, सताच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या, नीतीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या, नीतीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या, जेजून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये, जेजून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये, नवे जिवीत दिवंक ये, नवे जिवीत दिवंक
जिसून बसायल्या पवित्रात्म्या ये आत्म्याच्या बोळान भरून तू ये आत्म्याच्या बोळान भरून तू ये सदाच्या आत्म्या पवित्रात्म्या सदाच्या आत्म्या पवित्रात्म्या नीतीच्या आत्म्या पवित्रात्म्या नीतीच्या आत्म्या पवित्रात्म्या जिसून बसायल्या पवित्रात्म्या ये जिसून बसायल्या पवित्रात्म्या ये नवे जिवीत दिवंक ये नवे जिवीत दिवंक ये जिसून बसायल्या पवित्रात्म्या ये जिसून बसायल्या पवित्रात्म्या ये आत्म्याच्या बोळान भरून तू ये आत्म्याच्या बोळान भरून तू ये बाबळानो देवाचो पवित्र आत्मा ह्या वेळार आमचे देवून येता आनी आमकां नव्या बोळान भरता म्हणलो विश्वास आमी दवरया आत्म्याच्या बोळान आमकां भरूंक ये अशें आमी मागले आसा आनी जिसून आमकां सांगले आसा बरे वस्तू मागता तांकां देव बरे वस्तू दितलो आनी ती बऱ्यांतली बरी वस्त जावन आसा पवित्र आत्मो दंडोळा आमचो वाट आमी दिवया विश्वासी पवित्र आत्मे देवून ये म्हूण मागया शांतीनातली आमी सवस्कायचो आत्मो पवित्र आत्मा आमचे देवून यो दी म्हूण मागया जिसून बसयलो पवित्र आत्मा देवून येतलो कुरपे बोळान आमकां भरूंक येतलो जिसून बसयलो तो पवित्र आत्मा आमचे थंय देवून येतलो आनी आमकां सर्गीचो संतोष तो दिवंक येतलो दुखान निराशेन भरलेले जिवीत ताका भेटून दिवया पवित्र आत्म्या ये म्हूण आमी मागुया विश्वासी आत्म्या पवित्र आत्म्या विश्वासी आत्म्या पवित्र आत्म्या शांतीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या शांतीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या जिसून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये जिसून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये खुरपे बोळान भरूंक ये खुरपे बोळान भरूंक ये जिसून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये जिसून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये सर्गीचो संतोष दिवंक तू ये सर्गीचो संतोष दिवंक तू ये विश्वासी आत्म्या पवित्र आत्म्या विश्वासी आत्म्या पवित्र आत्म्या शांतीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या शांतीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या जिसून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये जिसून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये खुरपे बोळान भरूंक ये खुरपे बोळान भरूंक ये जिसून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये जिसून बसायल्या पवित्र आत्म्या ये सर्गीचो संतोष दिवंक तू ये सर्गीचो संतोष दिवंक तू ये सर्गीचो संतोष दिवंक तू ये दिवंक तू ये दिवंक तू ये
प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाळ पावनांनी बेण्णो तुमच्या घरांनी क्रिसमसाची भोव अपुरबायची तयारी चलता आसतली. घर नेटयला आसतलें. कुजनांत जायती राटावळ जायती कामां चलतात दिसतलीं. नवें वस्तूर शिवोवंक दिला आसतलें आनी अशें जायतीं कामां आमी करता. पूण सोंप्याक कितें जाय आमी केल्लें. आनी हांगासर बागेवन पावलो रोमकारांक बरयल्या चिटी वरवीं आमकां समजयता. रोमकारांक बरयली चिट 8 12 आनी 13 ओळ आमकां अशें सांगता. म्हणटच भाव भयणानो, आमकां कायदो आसा करो, पूण मनशा सैमाच्या वंदवणे प्रमाणे जिवचें म्हणून आमकां मनशा सैमा सुरी कायदो ना. कित्याक मनशा सैमाच्या वंदवणे प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात. पूण आत्म्याच्या बळान मनशा सैमाच्या वंदवणेचें बळ मोडशात जाल्यार तुमकां जिवीत आसतलें. मोगाळ भावन आनी बेण्णो, एक चिंता आमच्या मनांत आसा. मरण आसा केन्ना. एक दीस जेन्ना हें काळीज रावतलें, आमचो स्वास बंद जातलो, तेन्ना मरण. पूण आमी एवढाच दवरूंक जाय, देवान खरें तें धुळीतावन मनशाक रचलो, पूण मनशाक जीव कसो मेळ्ळो. देवान आपलो स्वास ताच्या नाकांत फुंकल्या वरवीं, आनी देवाचो स्वास जावन आसा पवित्र आत्मो. देव मरना, आत्मो मरना, आनी एवरी तुका आनी म्हाका मरण ना. सासणाच्या सासणाक ताचे सवय आमी जिवचे खातीर ताणें आमकां रचलें आसा. ही कूड आसा आमची तात्कालीक थोड्या काळा पर्यंत. जल्माची घडी, मोडणाची घडी देवाच्या हातांत आसा, उतार आमकां सांगता. आनी हे वरवीं जेन्ना ही आमची कूड सोंपता तेन्ना आमचो आत्मो सोंपूंक नसो. मोगाळ भावन आनी बेण्णो, हें आमी कशें समजोवचें. आमी जाणा देंवसारान एवेक नाडलें, कित्याक एव त्या बागीन पावले. मोगाळ भावन आनी बेण्णो, ताणें तिका सांगलें, हें फळ तुका जाय मो तें काड आनी खा. तिणें म्हळें, ना, आमी तें केलें जाल्यार आमी मरतल्या. आनी तेन्ना मोगाळ भावन आनी बेण्णो, तो व्हडल्यान हांसून तिका म्हणलो, हांव सदांच खाता, हांव मरूंक ना. तर तूं कशें मरतलें, काड आनी खा. हांगासर मोगाळ भावन आनी बेण्णो, हो देंवसार तिका घुस्पडयतालो. हें मरण कितें म्हणून तिका समजणी मेळनाशें तिका तिच्या गिन्यानाचेर काळो घालतालो. बागेवन पावलो आमकां सांगता, मनशाच्या सैमा प्रमाणे, ह्या ताच्या वंदणे प्रमाणे तुमी जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात. पूण आत्म्याच्या बळान मनशा सैमाच्या वंदणेचें बळ मोडशात जाल्यार तुमकां जिवीत आसतलें. ती मरता केन्ना, न्हंयकुडींत बागार आत्म्यांत केन्ना, जेन्ना ती आपल्या मनशा सैमाच्या वंदणे प्रमाणे जियोंक लागता. म्हणजे ती त्या फळाक आशेता, देवान ना म्हूण सांगलां तें ती करूंक लागता. तिच्या अविधेयपणा वरवीं, तिच्या मनशा सैमाक तिकाल जाल्ल्या वरवीं ती मरता. पूण जर तर त्या वेळार तें आत्म्याचें बळ तिणें घेतलें आनी त्या मनशा सैमाक तिणें ना म्हणलें, ती जियेती आसली आनी ससनाच्या ससनाक जियेती आसली. मोगाळ भावन आनी बेण्णो, घडये हें आमकां समजूंक इल्लें कठीण जाता. देव अमर, ससनाच्या ससनाक तो जियेता. पूण देंवसार पातकी घातकी तोय जियेता न्हय. मोगाळ भावन आनी बेण्णो, हांगासर फरक आसा इतलोच. देंवसार जियेता, अमर जाला तें खरें, पूण तो मोडणांत अमर जाला. आमचो देव मोडणांतलो उठला आनी ताका जाय तोच शेवट आमकां दिवंक. आमी ससनाच्या ससनाक ताचे सवय जियोंक. सैताना सांगता, मोडणांत आमी काबार जावंक जाय. मोगाळ भावन आनी बेण्णो, आज हांवें तुमचे कडेन इसारल्यार तुका पातका विणें जियोंक जाता. हांव चिंता तुमी म्हणटल्यात, ना आमच्यान जायना. मनशा सैम तें आमचें. पूण पवित्र उतार आमकां सांगता न्हय, तुका खुशी आसा जाल्यार, वय तुका खुशी आसा जाल्यार तुका तुज्या वडण्यांचेर जैत जोडूंक जाता. देवाचे उतार आमकां सांगता की तुका खुशी आसा जाल्यार तुका आज्ञा सांबाळूंक जाता. तर मोगाळ भावन आनी बेण्णो, हांगासर जायना म्हणलें ना. आमकां जाय जाल्यार, आमकां खुशी आसा जाल्यार आमकां देवाची खुशी करूंक जाता. म्हणजे आज्ञा सांबाळूंक जाता, ससनाच्या ससनाक जियोंक जाता. आनी देंवसाराक तें नाका देखून ही फोट ताणें एवेक मारली. ताणें ही फोट एवेक सांगली
की हें फळ तुका अशें जाल्यार तूं मरनाय, तूं ससनाच्या ससनाक जियेतलें. कशें जियेतलें? मोडणांत जियेतलें, पातकांत जियेतलें, देवाच्या महिमेंत न्हय. म्हज्या मोगाळ भावनांनी भयणो, आज एक फट आमचे भितर रिगोवन रावल्या. आनी ते फट जावन आसा की हांव वस्कत सैमाचें, मनशां सैमाचें, आनी एवरी पातकाचेर जैत व्हरूंक म्हाका जायना. पूण जेसू म्हणटा न्ही, हांवें जैत सोडलां. आनी तोच जेसू आमकां सांगता, जो कोण म्हजे सवे आसा आनी जो कोण म्हजे सवे चलता, हांव उसवाड देखून तो केदींच काळोखांत घुसपडचो ना, तो केदींच काळोखांत सांसपोवचो ना. मोगाळ भावनांनी बिनो, आयच्या दिसा हें सत आमी वळखून घेवया की एक विंचोण, एक चॉयस आमी करूंक आसा. एकच सोम्या सवे रावचें, ना तर मोडणांत आमी काबार जावचें. मोगाळ भावनांनी बिनो, हफ्त्याच्या हफ्ते हांगासर रितीर चलता ते तुमी जाणात. हफ्त्याच्या हफ्ते हांगा मनशां येतात तें तुमकां खबर आसात. आनी मोगाळ भावनांनी बिनो, आमच्या देशाच्या विविध प्रांतांत आनी तशेंच संवसाराच्या विविध जाग्यांत मनशां हांगासर रितीरेक येतात. आनी म्हणटात शुक्रारा रितीर सोंपता, पूण खरें म्हळ्यार सुरू जाता. नव्या जिविताक मेटां आमी काडटा. मोगाळ भावनांनी बिनो, थोडे फावटी मनशां विचारतात, परत परत रितीरेक कित्याक वेताय, परत परत रितीरेक वेची गरज कितें. मोगाळ भावनांनी बिनो, हांगासर आमी उडास काडया जुदास आसो. जुदास बरो या वायट मनीस? तुमी शिवर म्हणटल्यात, वायट मनीस जेजूक नेगार विकृत केल्लो न्हय, त्या देखून तो वायट मनीस. थॉमसय बरो न्हय. कित्याक ताणें सोम्याक ताणें दुबाव केलो. मोगाळ भावनांनी बिनो, हांगासर आमी जाणा जावया, तुजे भितर म्हजे भितरय कांय इल्लें आसा खंयचें आमकां वायटाक पावयता. जुदास पयशांच्या आशेचो, पयशां खातीर कितेंय करूंक तयार जाता तसलो. म्हज्या मोगाळ भावनांनी बिनो, ह्या पयशांच्या आशेक लागूनच न्हय ताणें आपल्या धन्याक विकृत केलो. कितल्या पयशांक? थोड्याच पयशांक. एका गुलामाक विकतें घेवंक जातात त्या पयशांक 30 राण्यांक ताणें आपल्याच मेस्त्रीक, आपल्याच धन्याक विकलो न्हय. तर तूं चिंत, ताची ती आशा, ताची ती उर्बा पयशां खातीर कितली आसली. ताणें आपल्या सोम्याक विकृत केलो तें खरें, पूण मागीर ताणें कितें केलें? जेन्ना ताका कळवणी आयली, जेन्ना ताका समजालें की आतां ताच्या ह्या कन्याक लागून सोमी कुर्सार मरोवंक येता, ताणें म्हळें, ना ना ना, हें जावचें न्हय, हें जावंक नसो. ताणें म्हळें, हांव हे पयशे परतून दिता, म्हज्या सोम्याक पाटी घेता. पूण जेन्ना तो थंयसर गेलो आनी ताणें ते पयशे पाटी दिले, ते म्हळें, ना ना ना, डील जालां तें डील जालां, तुका पयशे दिल्यार तेच जालें, आतां आनी पाटी फुडें करूंक जायना. मोगाळ भावनांनी भयणो, पयशांचे आशेचे कितेंय सोडी जीव पर्यंत सोडटीत, पूण पयशे सोडूंक तयार ना. हांगासर जुदास पयशे सोडूंक तयार जालो. म्हणटच तो वायट मनीस न्हय, पूण ताचे भितर आसलें तें कायिल्लें खंयचें ताच्या सोडून दिवंक जावंक ना. खंयच्या वरवीं ताणें आपल्या सोम्याक विकृत केलो आनी ह्या कारणाक लागून मोगाळ भावनांनी बिण्णो निमाणें ताणें गळो दिलो. सोसूंक जावना ताच्यान, चिंतूंक जायना ताच्यान, पळोवंक जायना ताच्यान ताच्या करणेचो तो फळ, तो परिणाम भिरांकूळ आपल्या सोम्याचेर. मोगाळ भावनांनी बिण्णो, जशें सुद्दां आसा तें आसा तें कायिल्लें खंयचें ताका वायटाक पावयता, त्याच भाशेन तुजे भितर म्हजे भितरय आसा. मोगाळ भावनांनी बिण्णो, 3 वर्सां जुदास रावलो जेजू सांगाता, ताच्या सावळेंत, ताच्या आदारान. मोगाळ भावनांनी बिण्णो, ताणें केल्लें तें एक एक अजाप ताणें पळयलें, ताणें उलयलें एक एक तो शब्द ताणें आयकलो. उजवाडान तो आसलो न्हय, पूण आसलो काय? मोगाळ भावनांनी बिण्णो, सोमीदेव परतून आनी परतून ताका सांगतालो, दाखोवन दितालो ताच्या अपुरबायेन, ताच्या मोगान, ताची जडती करिनासतना, पळय ही अस्कत काय तुजे भितर आसा, दुडवाची आशा. जेन्ना जुदास म्हणटा, ते परमळी तेल घेवन येताना ती बायल जुवाच्या वांजेलांत 22:12, हे परमळी तेल इकलें जाल्यार तर ते गरिबांक आतां दिवंक जावंक जातें आसलें त्या पयशांनी. म्हज्या मोगाळ भावनांनी बिण्णो, त्या वेळार जेजू ताका म्हणना सारकें जुदास म्हणून. चिंता बरें न्हय, गरिबांक आदार दिवचें, चड पयशांचे 300 दिनारी म्हणटा तो.
पूण मोगाळ भावना आनी बिणो जेजू ताका शाबास जुदास म्हणना. कितें तरी इल्ली घुसपड जुदासाच्या मनांत येजे आसली. हांव इतलो बरें उतार उलयलो तरी जेजू कित्याक म्हाका सांगना शाबाश म्हणोन. त्या जुवाचें तोंड कित्याक बंद करिना. तो सांगता तें सारकें न्हय म्हणना कित्याक. तो आमकां दोगांयकी कित्याक सांगता ती करता ती करून दी. एक उदाहरण आमच्या मुखार घालता. ती आपणाकच खाली करता, आपणाचें सगळें दिता. ती करता ती करून दी, ती आसून दी. इतल्यांच जेजून म्हळें म्हणजे ती करता ते पळयात आनी तुमी करात. तिचे भितर आसा ते सगळें खंयचे तिका वायटाक पावयता. घडये ते लांब केंस तिचे, खंयचे उद्देशीं ती आकर्शीत जाताली हेर दादल्यांक, आनी खंयचे उद्देशीं ती पातकान बगार बगार पडटाली. ते आपले केंस जेजूच्या पांयांक ती लायता, पांयांक भेटयता. ते परमळीत तेल तिच्या ह्या वायट जिविताक आपणायलें आतां ते काडून जेजूचे पांय मागता. ते वोंट वायट उलयल्लें, मेळें उलयलें आतां जेजूच्या पांयांचे उमेग घेता. मोगाळ भावनो आनी बेण्णो, एक परिवर्तन. ती आपली अस्कतकाय वळखून घेता आनी 30 जाणां त्या अस्कतकायचे जैत जोडूंक तिच्याच मनांत तिका जायना. कित्याक पातक्यांत ती पडल्या आनी पातकांत तिचें जैत व्हेला आनी एवरी आतां सोम्याचें बोळ ती मागता. जशें बागेवन पावलू म्हणटा न्हय, ताचे वरवीं म्हज्यान सगळें करूंक जाता. ताचे वरवीं म्हज्यान सगळें करूंक जाता. तूं म्हजें सांगता आसतना म्हज्यान जायना म्हणलें कांयच ना. उगडास दवर म्हज्या भाव भयणी, तूं तुजें सांगता आसा. कितें ताणें म्हळां, भियेनाका, हांव तुजें सांगता आसा. तुका बोळ दिवंक, अस्कत तूं पडटाना तुका घटाय दिवंक, तुका सुटका दिवंक, तुका नव्या जिविताक व्हरूंक. घडयेन घडी तुज्या जिवितांत जावंक पुरो आयच्या मिसा वेळार, जावंक पुरो कालच्या मिसा वेळार, येता त्या हफ्त्याच्या मिसा वेळार देव तुका तुजे भितरलें तें कांय इल्लें दाखोवन दिता. तुजे भोंवतणी आसली ती मनशां तुका सांगतात कितें तरी, त्या उद्देशीं तुका दिसोन येता. जावंक पुरो तूं एक रितीर करताय आनी त्या रितरे उद्देशीं तुजे भितरलें तें कांय इल्लें उणें तुका दिसोन येता. मागणी करूंक बसताय तेन्ना एक उडास, एक चिंताप तुज्या मतींत येता आनी तुजे भितरलें तें कांय इल्लें जें कितें तुका पातकाक पावयता तें तुका दिसोन येता. आनी जेन्ना तें तुका दिसोन आयलें त्याच वेळार तें तुवें सोम्याक भेटयलें जाल्यार आनी म्हळें जाल्यार, सोम्या हें पाताक म्हजें रास करून आसा आनी ह्या पातका वरवीं हांव नास जावंक शकता. सोम्या नाका, आतां आनी नाका, सोम्या म्हाका सुटका दी. खरेंच सोमी तुका सुटका दितलो. कित्याक तुज्यान म्हज्यान आमच्याच बळान करूंक जायना तें ताचे वरवीं आमच्यान करूंक जाता. आतां मोगाळ भावना आनी बेण्णो, ती आमची अस्कतकाय सोमी देव आमकां दाखोवन दिता तेन्ना जर तर आमी ताचेर जैत व्हरिना तर कितें जातलें. ती आमची अस्कतकाय आमचे भितर घोट जायत वेतली, ती आमचे रास करीत रावतली. मोगाळ भावना आनी बेण्णो, देवसा तुका केदीन सांगना बरें करिनाका म्हणून. तो तुका म्हणटा बरें कर, पूण तें वायट सोडिनाका. कित्याक तो जाणा तें आमचे भितरलें कांय इल्लें खंयचे आमच्या पातकाक पावयता, खंयच्या उद्देशीं तो आमकां नासाक पावयता. थोडें थोडें करून साकास साकास आमकां काबार करता. तो जाणा तें. आनी एवरी मोगाळ भावना आनी बिणो तो म्हणटा कितें, बरें करीत राव, कांय ना, बरें करीत राव, पूण वायट सोडिनाका. आज मोगाळ भावना आनी बिणो, ह्या आदवान कालार आमी आसतना, सोम्याचे येण्याक आमी तयारी करतना आमी कितें करूंक जाय. आमची घरां नेटयल्यार पुरो, एक नेकेत्र आमी सगळ्यांक दिसच्या त्या जाग्यार दवरल्यार पुरो, बरी नवी न्हेसनां आमी न्हेसल्यार पुरो, आमी एकामेकाचो मोग करता म्हणून खुसवार वांटल्यार पुरो, आमच्या दुस्मानागेर पर्यंत वचून तांकां वेंग मारून हॅप्पी क्रिसमस म्हळ्यार पुरो. या आमचे भितरलें तें कांय इल्लें आमी मुळा सयत उमटून काडूंक जाय. मोगाळ भावना आनी बेण्णो, आमी म्हणटा जेजू गोरवांच्या गोट्यान जल्मालो. आज म्हजें काळीज ताचे मुखार कशें आसा. एक नितळ पवित्र मंदीर या गोरवांचो मेळो गोठो. तो इलो राग, तो इलो द्वेश, तेले पाताक, तेले मेळेपण, हे म्हजें काळीज इतलें मेळें करता काय की आज म्हज्या सोम्याक म्हणटा, हे सोम्या म्हजें थंय, हे सोम्या वेगी ये राव म्हज्या काळजान आनी ताका हांव भेटयता कितें. ताका येवन राव म्हणटा खंयसर, त्या मेळ्या गोरवांच्या गोट्यांत. ते विद्वान आयले सोदून ते नेकेत्र,
ते नेकेत्र खंयसर आसले थंयसर जेजू आसा म्हूण तांकां कळ्ळें. आज आमी क्रिसमस समरंभतना सोम्याची जल्माची परब आमी समरंभतना नेकेत्र आसतलें भायर, पूण आमच्या घरा भितर येता तांकां जेजू मेळटा काय? म्हजे मोगाळ भावन आनी भयणो फिलिपान जेजू लागीं विचारलें न्हय, आमकां बापाचे मुखामोल दाखय, आमी दादोस जातले. आनी जेजून ताका कितें जाप दिली, तुवें म्हाका पळयलां जाल्यार बापाक पळयलां. आनी त्या काळार सगळ्यांनी जेजूचे मुखामोल पळयलें आनी ते दादोस जाले. आज सांग म्हाका मोगाच्या भावांनी भयणी, जेजू थंय जेजूक खंय पळोवचें ताणें कोणाक कोण जेजूक वळखना. जेजूक ताणें पळयसय तुजे थंय आनी म्हजे थंय. जर तर तुजे भितर आनी म्हजे भितर आसात हे वडण्यो, खंयच्या वरवीं आमी परतून आनी परतून पातकान पडटा, ते आमचे अस्खतकायो कोणाक पातकान पडोवंक कारण जाता. ह्या आमचे भितरले तें कांय इल्लें आमकांय पातकान घालता आनी आमी आवय बापूय जावन आमच्या भुरग्यांक त्याच वाटेन वडून व्हरता. तर म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, आमचे थंय जेजूक कशीं पळयतलीं तीं कोण जेजूक वळखनात. नांव ताचें आमी घेतलां क्रिस्तांव, खरेंच आमी क्रिस्त. आमचे थंय क्रिस्त दिसून येता आनी क्रिस्त आमचे थंय दिसून येवचो कसो? क्रिस्त जावन आसा संपूर्ण पवित्रपण. आनी ताणें आमकां दिवचें आमंत्रण जावन आसा हें, पवित्र जायात जशें सर्गीचो बाप पवित्र. हें पवित्रपण आमचे थंय येवचें कशें म्हज्या भाव भयणी? ह्या आदवेंत कालाची तयारी आमी करतना बगार बगार आमचे भितर आमी तिळण पळोवया. मिसाच्या बलिदानांत आमी आमकांच पेटोवन दितना, मिसाच्या बलिदानांत भितर सरूंक आमी तयाराय करतना, मोगाळ भावना आनी भयणो, जेन्ना कुटुंबाचो तेच आमी करता तेन्ना ह्या दिसांनी आमचे भितर आमी बगार बगार तिळण पळोवया. सोदून काडया आमचे भितरलें तें कांय इल्लें खंयचें आमकां परतून परतून पातकान घालता. तें आमचे भितरलें कांय इल्लें आमी जेजूक समर्पिया आनी सांगया, सोम्या, आज तूं म्हजे भितर येताय तेन्ना तूं उजवाड जावन येताय, तूं संपूर्ण पवित्रपण जावन येताय. हे म्हजें कांय इल्लें खंयचें म्हाका पातकाक पावयता तें तुजे मुखार कांयच न्हय धन्या. आज तूं उण्या रुपार म्हजे लागीं येताय तेन्ना वर म्हाका अशें तुज्या कृपेन आनी हाजरपणान कितें म्हजे भितरलें वायट आसा उणें न्हय, बागार पुसून काड आनी म्हाका तुज्या संपूर्ण पवित्रपणान भरतन्या. सोम्या, हांगासर सगळें सोंपना म्हाका खबर आसा. ह्या संवसारार आसा पर्यंत घडयेन घडी तूं म्हजे कडेन उलयतलोय, घडयेन घडी तूं म्हाका समजयतलोय की तुजे भितर येयल्लें आसा जें कितें काडूंक जाय. जेन्ना तूं म्हाका कळयताय त्या कांय इल्ल्या विशयांत खंयचें म्हाका आदलून पडोवंक एक फातर कसो म्हजे मुखार उबो जाता, धन्या, तुजो ताळो आयकून तुजी खुशी जावं म्हणून सगळें तें म्हजे भितरलें मेळेपण मुळा सयत उमटून काडून तुजो खरो पाटलावदार जावं, तुजी खरी साकण हांवें जावं, मोरये मायेन मुळांत अशें आपल्या देवाची साकण तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं, हांवें ती उतरां तुका म्हणूंक. सोम्या, आज म्हाका कृपा दी. आतां तावन म्हाका जाय तशें न्हय, बागार तुजे देश धरून सदांच तुज्या उजवाडान चलून आनी त्या उजवाडान चलतना म्हज्या वाटेर आसा ते आडकळीचे फातर म्हाका बेगीनच दिसूंक आनी त्या आडकळीचेर हांवें जैत व्हरूंक तुजी कृपा म्हाका दी धन्या. ह्या जायच्या दिसा हांव मागता तुज्या लागीं, म्हज्या जेजू, म्हज्या सोडवणदारा, जल्मोन हे म्हज्या काळजान, म्हज्या मनांत बदली म्हाका जावंक हांवें तुजी नवी रचना. आतां पर्यंत मनशा सैमाच्या वंदोणे प्रमाणे जियेल्या म्हाका आतां तावन आत्म्याच्या बळान हांवें जियोवचे खातीर तुजो आत्मो म्हाका दी धन्या. आनी
तुज्या आत्म्याच्या बळान म्हज्या अस्कतकायेचेर म्हाका जैत मेळटली. तुज्या उजवाडान येताना म्हाका बरी दीश मेळटली. म्हजे वांगडी वाट हांवें सोडूंक आनी तुवें म्हाका उक्ते केल्लो तो नीट रस्तो ताचेर हांवें चलोन वचोंक. जेन्ना पोवी तुका हांव पळयता, उपकाराचेर नदर लायता. म्हज्यो वंदोण्यो पयसातात तुज्याच मुखार. जेन्ना पोवी तुका हांव पळयता, उपकाराचेर नदर लायता. म्हज्यो वंदोण्यो पयसातात तुज्याच मुखार. नमस्कार तुका करता दोनया. हांव जियोंकार करूंक नमस्कार. नमस्कार तुका करता दोनया. हांव जियोंकार करूंक नमस्कार. हांव जियोंकार करूंक नमस्कार. आमचे दोळे उक्ते कर जेजूक आमी पळोवया. आपणाकच मोडून उंड्याचें रूप घेवन तो आमच्या मुखार आयिल्लो आसा. ताणें आपणाकच मोडलें आसा. सगळे आमचे मोडे, सगळे आमचे मोडणे संपूर्ण करचे खातीर आमचे दोळे उक्ते करून ताका पळोवया. आनी हे आमची जिवीत ताका आमी समर्पया. उडास काडया ताची उतरां. जी कोण देवाची भुरगीं ती पाताक करिनात. आनी ती पाताक कित्याक करिनात? ती पाताक करिनात कित्याक म्हळ्यार देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त तांचे पासत मागता, तांकां बाळगून दवरता. आनी ह्या कारणा वरवीं नश्ट तांकां हात बोट लावंक शकना. मेळोत मो तांचे लागीं येवंक शकना. म्हजे भाव म्हजे भयणी, जेजू आयला सगळे आमच्या पातकातावन आमकां सुटका दिवंक, नवे जिविताक आमकां पावोवंक. एक एक ती वंदवणी आमची नांच जावं दी वेळार जेन्ना आमी ताच्या मुखा मोळाक पळयता ताका आमी पळोवया, ताका आमी नमस्कार करुया. जेन्ना पोवी तुका हांव पळयता, उपकाराचेर नदर लायता. म्हज्यो वंदोण्यो पयसातात
तुझ्याच मुखार जेन्ना पोवी तुका हांव पळयता उपकाराचेर नदर लायता म्हज्यो वंदोण्यो पयसातात तुझ्याच मुखार नमस्कार तुका खता दोनया हांव जियोंकारो करूंक नमस्कार नमस्कार तुका खता दोनया हांव जियोंकारो करूंक नमस्कार हांव जियोंकारो करूंक नमस्कार आमची ती इश्ट बारया पळोवंक आमच्या सुम्याक आमचे जिसूक ताचे उतार आमकां सांगता ताकाच तुमी पळयात आनी केदींच लजेन तुमी तुमची तकली पोंदां घालची नात आयच्या दिसा सगळें तें जें कितें आमच्या जिवितांत आसा खंयच्याक लागून आमी अपमान भोगता लज भोगता तें सगळें ह्या वेळार आमी जेजूक दिवया भाव भयणांनो जेजूक आमी सांगुया सुम्या तुज्यान एकल्याच्यानूच जाता अशें सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका सुटका दिवंक आनी एवरी तुजीशी हांव येता धन्या तुजे मुखामोळ पळोवन रावता धन्या सगळी म्हजी लज म्हजी अपमान पुसून काड धन्या नमस्कार तुका खता दोनया हांव जियोंकारो करूंक नमस्कार नमस्कार तुका खता दोनया हांव जियोंकारो करूंक नमस्कार हांव जियोंकारो करूंक नमस्कार हांव जियोंकारो करूंक नमस्कार पवित्र साक्रामेंतांत आसो जेसू तुज्या काळजा कडेन उलयता हांव आयला म्हणटा जेसू दिवंक तुका सुबामपणाचें जिवीत तूं खुशाल राव सदांच तूं म्हजें थंय खुशाल राव तुवें होगडायली ती खुशालकाय तो संतोष जेसू तुका दिवंक येता म्हजे मोगाळ भावनांनी भयणो उडास काडया त्या आरकार आसो कोणाक पाटास उक्ते करून जेसूच्या खुशीक देवयलो पातकान तो आसलो हें जेसूक कळ्ळें आनी त्या मनशाक पळोवन जेसून म्हळें म्हज्या पुता तुजें पाताक बोगसालें म्हज्या पुता तुजें पाताक बोगसालें म्हज्या भावा म्हज्या भयणी एका पातक्या कडेन उलयतना केदी व्हडली ती दयेळाय सुम्याची कितलो अपरमीत तो मोगता आसो जुदास ताका विकृत करतलो जेसू खबर आसा तरी आसतना जेसू ताका सांगता म्हज्या इश्टा जें कितें तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर म्हज्या भाव म्हज्या भयणी घडये हांव तूं
आमच्या समेकडे संबंध आम्ही मोडटा, पाताक आम्ही आदारूंक सोदता, पाताक आदारून ताचे कडेन आसा ती इश्टागात आमी काबार करता. तरी आसतना तो संबंध तो केदींच काबार करिना, व्हडा मोगान तो राखून रावता. ताचेशी आमी परतून येवचे खातीर ह्या कारणा वरवीं म्हजे भाव म्हजे भयणी, आयचे दीस आमी पळोवया ताचे मुखामोळ आनी काळजीचे कळे धांवन ताचे ते आमी पाटी येवया. यादवंत कालार ताच्या विंगेन आमी भितर सरया. इतुमी सरगडी आमकां भिरांत आसली, पूण तो पातक्यांक सोदून आयला मुळे ती चिंताप, तो पातक्यांचो मोग करता म्हणलो तो विश्वास, आमच्या काळजाक दिवन तो संतोष बघून दी आमकां संतोष. ह्या वेळार ताचे लागीं आमी येताना सगळी जे कितें आमी आशेता अत्रेकता ताचे तें संपूर्ण जाता म्हणलो विश्वास आमी दवरया. आमचे वंदणे सगळे नापयस जातात, ओढास आमी दवरया आनी ताच्या पांयाक आमी पडोवया करून नमस्कार. संतोष भोगता म्हाका येवंक तुजे थंय, म्हज्यो खुश्यो संपूर्ण जातात तुजे थंय, म्हज्यो वंदोण्यो पयस जातात तुज्याच मुखार. संतोष भोगता म्हाका येवंक तुजे थंय, म्हज्यो खुश्यो संपूर्ण जातात तुजे थंय, म्हज्यो वंदोण्यो पयस जातात तुज्याच मुखार. नमस्कार तुका कथा दोनया, ओंकारो करूंक नमस्कार. नमस्कार तुका कथा दोनया, ओंकारो करूंक नमस्कार. हांव जियोंकारो करूंक नमस्कार. हांव जियोंकारो करूंक नमस्कार. रोमकारांक बरयले चिठीन 13व्या विस्वरांत 13व्या वळीतावन आमचो देव आमकां अशें सांगता, दिसा उजवाडाक सोंपता तशें मनसुकायेन आमी चलया. तुमच्या पातकी सैमाच्या वंदोणे प्रमाणे चलूं नाकात, पूण ताचेर झूज करूंक दुसरी हातेरां सोदून खुद्द सुमे जेजू क्रिस्ताक धरात. तुमच्या पातकी मनशा सैमाच्या वंदोणे प्रमाणे चलो नाकात, पूण ताचेर झूज करूंक दुसरी हातेरां सोडून खुद्द सुमे जेजू क्रिस्ताक धरात. भाग्यवंत आगास्टीन पातकांची येतालो. अशे पातकांची येताना आपले जिवीत बदलूंक ताका चड अत्रेक भोगलो, पूण ताचे पाताक ताका सोदूंक लागले.
ताचे वंदवणे ताका धरन हालोवंक लागल्यो. त्या पातका विणे ताच्यान जियोंक जायनाच जालें. आनी त्या परिस्थितींत ताका एक ताळो आयकलो. ताचे कडेन उलयता तो, घे आनी वास, घे आनी वास. एक ल्हान भुरग्याचो ताळो. एक गायन करता, घे वास. आत्मीक संदेश वो समजालो बा घेवन आगास्टें. देव ताचे कडेन उलयता म्हूण ताणें वळखून घेतलें. आनी ताणें पवित्र पुस्तक काडून वाचूंक सुरू केलें. तेन्ना हे उतार, हो संदेश त्या वाचो ताका मेळ्ळो. दिसा उजवाडाक सोंपता तशें मन सुकायन आमी चलुया. नाका दुमसाण, नाका बेबदिकाय, नाका पोसडपण, नाका बेमर्याद. झगडी नाकात, नाटकायूय नाकात. तुमच्या पातकी मनशा सैमा प्रमाणे आतां निसोला नाकात, पूण ताचेर झूज करात. आनी तूं आतां घडये विलापून म्हणटाय देवा लागीं, हांवें कितलें झूज करता सोम्या, कितले प्रयत्न करता ते पाताक सोडूंक, पूण म्हज्यान जायना. परतून परतून त्याच पातकांत हांव पडटा, म्हाका लज दिसता, म्हाका अकमान भोगता. सांग न्हय सोम्या म्हाका, ह्या पातकांत हांव भायर सरूंक वाट ना कितें? उडास तर म्हज्या भाव, म्हज्या भयणी, पातकांत जियेता तो पातकाचो गुलाम. पातकांत आसा तो त्या पातक्या कडेन पाताकच उलयता. अशें आसतना ताणें धरची ती वाट सारकी न्हय म्हूण ताका कळचें कशें? तो काळोखांत घुस्पडटा. संवसारी वाटो तूं आपणायताय, पूण त्या पातकांत तुका भायर सरूंक जायना. तुजो धनी तो देंवसार तुका धरन परतून परतून त्या पातकांत घालता आनी उपरांत त्या पातकाची लज अकमान भोगूंक लायता. अशें तुज्या पातकाचेर तुका जैत बिलकूल मेळना. जैत जाय तुका? वाट एकच आसा, सोम्या जेजू क्रिस्ताक घट्ट रात. आयचे दिसा घे एक निर्धार. पाताक पुरो, वायट पुरो, लज पुरो, अकमान पुरो, ते सगळें हांव सोडटा. म्हज्या जेजूक हांव घट्ट धरता. काळोखान दिसा जाय जाल्यार उजवाड जाय न्हय भावा भयणी. आनी जो असो वांचेल पयलो 20 वर्स चवथी वळ आमकां कितें सांगता? सोप्त जावन आसा उजवाड. काळोखांत तो परसळटा. काळोखाक ताचेर जीक मेळना. अत्रेगे आशे तो उजवाड. जेजू आमचो उजवाड. भेटून दिवया ही आमची जिवीत जेजूच्या हातांत. मागे हे वेळार जेजून आमच्या जिवितांत प्रवेश करूंक. खंयसर काळोख आसा, एक एक तो भाग आमच्या जिविताचो जेजूक भेटून आमी सांगया, जेजू ये, बेगी ये सोम्या. काळोखान बदलेल्या म्हज्या जिवितांत ये धन्या. म्हाका सुटका दिवंक ये सोम्या. जेजू तू ये, बेगी तू ये. जेजू तू ये, बेगी तू ये. हालेलुया, हालेलुया.
जाता जाल्यार आमी दिबी घालुया. सगळो आमचो काळोख आमी जेजूक समर्पिल्लो आसा. ह्या वेळार ताचो उजवाड आमचे भितर रिगात आसा. ताचो आशिर्वाद आमकां मेळटा. घेवया तो उजवाड. आमचे भितरलो काळोख नांच जावं आमी अत्रेग्या. जेजूक आराधन करुया. जेजू 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 जेजू